कर्नाटकान इलेक्शन 5-6 महिन्याचेर आसतना केंद्रीय आनी कर्नाटकची बीजेपी गोयचे बीजेपी युती सरकाराक घेवन म्हादयचेर मध्यस्थीक फुडें सरल्या. बुधवारा बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहान गोयचे मुख्यमंत्री पर्रीकर, कर्नाटकाचो बीजेपी फुडारी बीएस येडियुरप्पा आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांची दिल्ली बसका घेतल्या उपरांत गोय सरकार पिवपापुरते उदक दिवपाचेर द्विपक्षीय चर्चेक तयार जाला. मुख्यमंत्री पर्रीकरान ब्रेस्तारा येडियुरप्पाच्या पत्राक जाप दिली ती अशी. त्या पत्राचे उत्तर हांवें दिलां तें हांव तुमकां वाचून दाखयतां. यू आर वेल अवेअर ऑफ द मॅटर पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल. Issue of drinking water, although is one of the issues pending before the tribunal. In principle, the state of Goa would not oppose the reasonable and justified quantum of water meant to be utilized for drinking. However, the same needs to be discussed bilaterally as suggested by Honorable Tribunal. Government of Goa understands that access to drinking water is a basic human need. Hence, it is to confirm it to you that on humanitarian ground, Government of Goa is willing to consider the request to work out an amicable settlement strictly restricted to drinking water only to the drought-prone area. It is needless to mention that the discussion shall be without prejudice to our right and contentions before the Honorable Tribunal, none of which are even touched by this letter. ह्या चर्चेन ट्रिब्युनला मुखार गोयच्या केशीचेर कांयच परिणाम जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकर उलोवन दाखयता. उदक दिल्यार ते कितले आनी कशें दिवपाचे ते खंय मागीर थारतले. सो वी आर व्हेरी मच अलर्ट अबाउट म्हादय इशू एंड गोयचो इंट्रस्ट खंयच कॉम्प्रोमायज जावचो ना. पण त्याच बरोबर एखादो तानेल्लो मनीस तुमचे कडेन जेन्ना येता पळय तेन्ना तुमी आपली सुद्दां बाटली एकदां ताका काडून दिता उदक घोट मारपा पुरती. सो तो फक्त तानेल्ल्या लोकांचो विशय. ताज्या खातीर हांव उलोवपाक तयार आसा इतलेंच हांवें कमीट केलां. हांवें कितलें उदक दितलो कितें दितलो हें कांय कमीट करूं ना. काही जाणांनी स्पेक्युलेट केलां शहा दबाव बी अशें कांय दबाव बिबाव कांय नाशिल्लो. पार्टी प्रेसिडेंट आसले मागीर स्वाभावीक आसा की ताणें एक जॉयंट मिटींग अरेंज करप हो ताजो अधिकार आसा आनी त्या प्रमाणे ताणें ती केल्ली. त्यामुळे बायलॅटरल उलोवन कशा पद्दतीन घेवपाचें उदक पिवपाक हाचें सोल्युशन काडपाक येता. तें आमी तांकां इन प्रिंसिपल बायलॅटरल डिस्कशनाक आमची संमती दाखयल्या. अरे ते आतां कित्याक डिस्कस करूं. तांचे बायलॅटरल जेन्ना ते फिक्स करतले तेन्ना त्या वेळार विशय काडटले न्हय. आमचो विरोध जे ट्रिब्युनलान आसा तो आमचो विरोध. पिवपाचें उदक दिवपाक आमची हरकत ना. पण ताका काही मेकॅनिझम आसचो पडटलो, ताका काही प्रिंसिपल आसचे पडटले. चर्चा सुरू जाता म्हणसर कर्नाटकान बीजेपीचे सरकार आसतले म्हूण पर्रीकराक विस्वास. ताका खंय येडियुरप्पाचेर सामको विस्वास. म्हाका अपेक्षा आहा की बाय द टायम द बायलॅटरल टॉक स्टार्ट्स देर विल बी बीजेपी गव्हर्मेंट देर. न्हय इन प्रिंसिपल टॉक जातकच मागीर ताजे प्रपोजल येता म्हणजे इलेक्शन कोड येतलो न्ही रे. फेब्रुवारी मार्चान कोड येतलो न्ही. बीजेपी गव्हर्मेंट हाडपाची तयारी कर्नाटकाच्या लोकांनी केल्या. म्हजे लेटर आहा ते येडियुरप्पाक आहा. सो I will discuss with Yediyurappa the in principle talk. I have not sent a letter to Karnataka government. कर्नाटकान सध्या इलेक्शनाचे वारे. ते वारे गोय आनी म्हादयकूय बादला इतले खरे. कारण कितेंय आसूं आनी उदक कितलें आसूं गोय कर्नाटकाक उदक दिवंक राजी जाला इतले खरे. मात कर्नाटक हे सूत धरून खंयचो स्वर्ग कसो काडटा ताचेर म्हादय आनी गोयचो फुडार. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.